तुझ्या देवा तुस होरो रसनार मोसो धनी खोरो सगळ्या काळजा मोग तुझो हांवे सदांच करूंक फावो मोगा देवा तुझ्या रक्ता काळीज म्हजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या रक्ता काळीज म्हजे तुका दिता कितलो मोग म्हजो केलाय म्हाका रसलोय म्हाका कसलोय हरये म्हजो आपराक सोंसलोय येमको नातलो येधोर राखलोय मोगा देवा तुझ्या काळीज म्हजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या रक्ता काळीज म्हजे तुका दिता तुझ्या रक्ता तुझ्या मासा म्हाका पोसलाय मोडा मोगान म्हजे खातीर खुर्साद मेळोय सर्गादायची म्हाका केलोय मोगा देवा तुझ्या रक्ता काळीज म्हजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या रक्ता काळीज म्हजे तुका दिता तुझ्या रक्ता तुझ्या मासा म्हाका पोसलाय व्हडा मोगान म्हजे खातीर खुर्साद मेळोय सर्गादायची म्हाका केलोय मोगा देवा तुझ्या रक्ता काळीज म्हजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या रक्ता काळीज म्हजे तू
मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी सगळी ताचे समोर आयल्या. आमी घरांत हांव कोणा लागीं आयल्या, आमकां रसल्ल्या त्या देवा मुखार सोर पडून हांगा दिंबी घालूंक आमी हांगासर आयल्या. कित्या खातीर आयल्या मोगाचे न्हू? ताका पळोवच्या खातीर, ताचे लागीं उलोवच्या खातीर, ताणें कितें सांगचें तें आयकोवच्या खातीर आमी हांगासर आयल्या. देखून आमी आमची दिश्ट ताचेर कोसोवया. ताका मेळोवंक म्हणलो उद्देशान जर आमी हांगा आयल्या तर आमची दिश्ट ताचेरच कोसोवया. कितेंच आमी चिंतचें नाका, कसलीच राटावळी आमच्या मोतीक हाडच्यो नाका. हो थोडो वेळ ताका मेळोवंक म्हूण आयिल्ल्या उद्देशान ताचे लागीं आमी उलोवया, ताचें आमी आयकोवया, ताची स्तुती आमी करया आनी म्हणया, अर्गां तुका सुमया जेसू, अर्गां तुका सुमया जेसू, होगळाप तुका सुमया जेसू, होगळाप तुका सुमया जेसू, स्तुती तुका सुमया जेसू, स्तुती तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमया जेसू, जय जय तुका सुमया जेसू, जय जय तुका सुमया जेसू, वाकणटां तुका सुमया जेसू, वाकणटां तुका सुमया जेसू, नावाडटां तुका सुमया जेसू, नावाडटां तुका सुमया जेसू, आराधान तुका सुमया जेसू, आराधान तुका सुमया जेसू, होगळाप तुका सुमया जेसू, होगळाप तुका सुमया जेसू, स्तुती तुका सुमया जेसू, स्तुती तुका सुमया, वंदन तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमया जेसू, वाकणटां तुका सुमया जेसू, वाकणटां तुका सुमया जेसू, नावाडटां तुका सुमया जेसू. नावाडटां तुका सुमया जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, कित्या खातीर ताची आमी स्तुती केली? कित्या खातीर आमी ताका मेळोवंक आयल्या? कित्याक आमी ताका पळोवंक आयल्या? मोगाचे न्हू, कित्या खातीर म्हळ्यार तो जावन आसा सासणीक जिवीत असो दातार, त्या खातीर आमी हांगासर आयल्या. तो जावन आसा सासणीक जिवीत असो दातार. तो जावन आसा कश्टांत नश्टांत आसलेल्यांक विशेव दिवचो दातार. आमी कश्टा वेळार आमकां उठोवचो कोण मोगाचे न्हू? ह्यो स्वामी, ताचे खातीर आमी आयल्या. तो जावन आसा पिडेंत कश्टांतल्यांक गूण करचो दातार. आमच्या कुटुंबांत पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी कोणा लागीं धांवून येता मोगाचे न्हू? ह्याच देवा लागीं. तर ताचो उपकार बावडूंक आमी हांगासर आयल्या. तो जावन आसा रडतेल्यांक बुजवण दिवचो दातार. त्या खातीर आमी ताची स्तुती केली. तो जावन आसा आमचो कोरो इश्ट, दिल्ली भास पाळचो तो इश्ट. तो आमकां सोडून वचना. जावं पुरो संवसारी इश्ट पळोवंक पुरो, पयशां खातीर गी वा थोड्या आशा खातीर ते आमचे लागीं येतात. केदाळा वेंचीक पुताची तुमी ओपार आयकल्या. ताचे इश्ट कशे आसले? ताचे लागीं आसता मुसो ताचे लागीं आसले, मागीर ताका सोडून ते धांवले. पूण हो इश्ट तसो न्ही. तुजे लागीं कितें आसल्यार कितें नासल्यार सांगाता आसो, ससनाक सांगाता आसो कोरो इश्ट. त्या खातीर आमी ताची स्तुती केली मोगाचे न्हू. तो जावन आसा आमचें आत्मीक खाण. सदांय आमचो आत्मो जिवान भरचो तो खाण. आमचें तें सदांच एक जावन आसो दातार. त्या खातीर ताची आमी स्तुती केली. असल्या आमच्या सोमयाक, असल्या आमच्या सोडवणदाराक, असल्या आमच्या सोमयाक एका काळ जामोनान आराधन करया, स्तुती करया, वंदन करया. सांगातच ह्या सक्रामेंताद्वारे ताका पळोवचें भाग आमकां मेळ्ळां, ताका भोगचें भाग आमकां मेळ्ळां, ताचे लागीं उलोवचें भाग आमकां मेळ्ळां, ताका सदां भेटचें, ताका भोगचें. असल्या आमच्या सोमयाक एका काळ जामोनान
तासो आमी अर्गां पेटोवया, होगळाव दिवया, आराधन करया. गीत नंबर स्वादी सक्रामेंता बुकांत 7 पान नंबर 7 आयल्या बापा तुजे चरणी. सक्कडी काळजां तावन ताका आमी आराधन करया. आयल्या बापा तुजे चरणी कच्या स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुजे चरणी कच्या स्तुती आराधन. देव तूं आमचो पोमोयार सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो सोदयार सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. जिजुराया मोगाळीसा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळीसा करता स्तुती आराधन. जियोनासाय आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जियोनासाय आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Povități-mi-a Paraclita, करता स्तुति आराधना. Povități-mi-a Paraclita, करता स्तुति आराधना. Îți-mi-a drautai, curpen भरताय, सर्पण करताव नमस्कार. आत्म्यान रावताय, कृपेन भरताय, सर्पण करताव नमस्कार. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया अर्खान तुका सुम्यां जिजो हगलाप तुका सुम्यां जिजो स्तुति तुका सुम्यां जिजो आराधन तुका सुम्यां जिजो शेछे तुका सुम्यां जिजो हालेलुया 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 मौनपणी एक घडी बोर बसुल्ल्या तावनूच तुमच्या काळजातावन त्या सोम्याक आराधन करया तुमच्या उतरांनी मौनपणी एक घडी बोर तुम्ही भेटोंक आयल्या त्या सोम्याक आराधन करया San Paolo एपेसकारां बरोवन अशें सांगता किर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करया किर्तनांनी गितांनी आनी भक्तीक गायनांनी ह्या सोम्याची आमी स्तुती करया कित्याक तो सांगता कित्याक म्हळ्यार ताचे ससायेन ताचे दायेन दराळ आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्यात आमच्या जिविताक आमच्या कुटुंबाक आमच्या समाजेक आमच्या वाड्याक शेजाऱ्याक दराळ आशिर्वादां ताच्या ससायेन आमकां मेळ्ळ्यात कोणायचेंय न्ही म्हज्या क्रेडिटान खंयचेंय मेळोना आमी पातकी जाल्यारय तो सदांच दराळ आशिर्वाद आमचे थंय वता जर आमी पातकी आसले हांव तर तसो चिंतलो तर आज आमकां इतले आशिर्वादां मेळटलीं आमची अस्कतकायेन आमी सदांच पातकां करता पूण तें पळयना देव पूण मागलें तो सदांच दिता देखून आमी किर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी ताची स्तुती करूंक जाय कितलो मोवाळ देव आमचो आमची सुखी तो पळयना बगार आशिर्वादां दिवनूच वेता देखून तस जाल्यार आमच्या देवाक आमकां मेळ्ळेल्या उपकारांक अर्गां दिवया तुमची जबाब अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्यां जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्यां जेजू आयचो दीस फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू दिसपडतो ग्रास फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू तुजें आराधन करूंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू आमची फिरगस कुटुंबां आशिर्वादांनी भरुल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू आमच्या फिरगस कुटुंबाक सर आपायांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू परत एक फावटी हांगासर जमो जावंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू आमच्या फिरगस कुटुंबांत माया मोग शांती समाधान आसा केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू आमच्या फिरगस कुटुंबांत बरे विगार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू आमच्या फिरगस कुटुंबांत धर्मीक भाऊ भयणी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या हाती घेतली योजना संपूर्ण केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू आमच्या फिरगस कुटुंबांत आसचे गोळी परिशद इतर समिती संघ संस्थे सर क्रियात्मक रितीने वावरूंक आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या उदारकते खातीर वावुरच्या सर मुखेल्यांक बरी भलायकी मोतीक समाधान फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू बरें कुटाम आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू रावोंक बरें बिडार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू दिसपडतो ग्रास खातीर वावरांत यशस्वी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुम्यां जेजू कुटुंबांत असमाधान उपजल्ल्या वेळार
कुटामो बेसां जायनातल्या बरी राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयांचेज कुटुंबांत भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयांचेज भुरग्यांक बरो फुडार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयांचेज युवा जणांक बरी सैरीक दिल्ल्या खातीर बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयांचेज प्रायवंतांक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयांचेज काजारी जोड्यांक तांणी दिल्ली भास ससनाक फाळच्या खातीर आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयांचेज अशे ल्हान व्हड उपकार आमच्या जिवितांत ताणें केल्यात एक घडीभर मौन रावून केल्ले सर उपकार आमी उगडासा काडया आनी मौनपणी त्या उपकारांक आमी अर्गां दिवया. मेटामेटांनी ताणें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक सगळ्या काळजान संतोशान ताका आमी अर्गां दिवया दिनवासिया एका गिता मुखांतर. गीत नंबर तुमच्या बगलेन व्हडल्या बुकान गीत नंबर 28 पान नंबर 18 अर्गां दितलो सम्याक अर्गां दितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो ताळयो पेटोवन अर्गां सगळी म्हजी जिवीत तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिवीत तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिवीत तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिवीत तुका समर्पितलो. तुझ्या हाता धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाम सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुझ्या हाता धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाम सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिवीत तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिवीत तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिवीत तुका समर्पितलो. हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो. उपकार मेळटच तुका अर्गां दितलो. हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडटलो. उपकार मेळटच तुका अर्गां दितलो.
अक्कंत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो अक्कंत हांव पडटना जेजू म्हणटलो पातकी जिनिसांक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो ते एक घडी बोरू मौन रावून ताचें आराधन आमी करया ताणें दिल्ल्या उपकाराचो उगडास काण अर्घ आमी दिवया आनी थोड्या वेळान देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करचे आसा ताकाच आमी तयारी आमी करया देवाचे उतार देवाचो शब्द आमी आयकोवचे आसा तुमकां कळीत आसा हो संवसार देवान ताच्या उतरां मारिफात रचलो जावन आसा पळया मोगाचेनो एका उतरां मारिफात ताणें पिडेस्तांक गूण केल्लें आसा देखून उतार काली देवान दिल्लें उतार फळां बरी जाता देखून आमी आयकोवचें उतार भोवर्ता बरीत आयकलें तर तुमच्या जिणेकी ताचो फळ खंडीत जावन लाभता देखून उतार एक पटी बायस सरलेले उतार देवाचे उतार पाटी येता आसतना निर्फळ जावन येना ते फळां बरी जावन येता देखून ते उतार आयकचे जाल्यार आमी आमकांच आमी तयारी करया आनी पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागून गव्या गीत पावन आत्माने ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿ
Makia edurisi gellalu Ammari vasisiri Pavanatmare Hiya Pavanatmare Idumara Begavara Nama Matyadali Idumara Begavara Nama Matyadali Hallelujah Hallelujah उभी राबून देवाचे उतार आमी आयकुया. सा पावलून कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 13 वळ 4 ते 7. मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपलीच बडाई उलयना हंकारान बराना मोगू मोरये दिवेन सलाना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मोनांत दवरिना अन्याय पळयोवन संतोष पावना बगार सत जिखलेलें पळयोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सत मानता सगळें बरोवो आसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार. बसया. जंय मोग आसा कुटाम जाता भुमी वांयकूट जंय मोग ना कुटाम जाता येमकोंड. जंय मोग आसा कुटाम जाता भुमी वांयकूट जर मोगूच ना कुटाम जावंकी पावता येमकोंड. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हो थोडो वेळ कुटुंबा विशीं नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. तुमकां कळीत आसा एक घर बांदिचे तर ताका मस्त कश्ट आसा. कितले कश्ट आसात म्हूण तुमकां कळीत आसा. पयशे वट्टू करीत जाय ताका जाय जाल्लीं हातेरां जाय जाय शिमीट जाय जाय लोकाड जाय जाय फातोर जाय जाय हे सगळी जाय जे हाका जाय जे तर पयशे गरजेचे सगळे आमी सांगाता घालून हें घर बांदता आनी मनशांचो सहाय आमकां गरज आसा. कशें एक घर बांदिचें तर ताका बुन्यादी फातोर खंयचोय फातोर जावं पुरो तांबडो फातोर गी काळो फातोर खंयचोय फातोर गरज आसा गी त्याच प्रमाणे एक कुटाम बांदिचें तर थंयसर मोग म्हणलो फातोर जाय जायस. खंयचो फातोर मोग म्हणलो फातोर जाय जायस. सांगातस सोंसणीकाय वा सेवेचो फातोरी गरजेचो. सेवेचो फातोरी गरजेचो. मोग म्हणलें बुन्यादी जाल्यार सेवेचो फातोरी गरजेचो आनी सोंसणीकायची सिमेंटी गरज आसा. ह्यो 3 संगती मोग म्हळ्यार बुन्याद जावं पुरो सेवा म्हळ्यार फातोर जावं पुरो आनी सोंसणीकाय म्हळ्यार सिमेंट जावं पुरो. हे 3 संगती सांगाता बांदून एक कुटाम जाता. एक कुटाम जाता मोगाचें न्हू. देखून मोगा विणे कुटाम वा कुटुंबा जिणी जियोंक
असाध्य मोगा विणे कुटुंबाची न्ही जियोंक असाध्य कित्याक मोग कितें करूंक शकता म्हणून आयच्या वांजेलांत सांव पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या त्या अध्याय 13 वळ 4 ते 7 म्हणसर तुमी आयकलें मोग कितें करूंक शकता जर मोग आसा त्या कुटुंबांत सोंसणीक आसा व सोंसणीकाय आसा जर मोग आसा थंयसर दयाळपण आसा जर मोग आसा त्या कुटुंबांत मोसोर केदनाय आसना जर मोग आसा त्या कुटुंबांत मोसोर केदनाय आसना जर मोग आसा त्या कुटुंबांत तें कुटुंब आपलीच बडाई उलयना हांव सांगना हें देवाचें उतार आमकां सांगता जर मोग आसा थंयसर वा त्या कुटुंबांत हंकारी आसना जर मोग आसा तें कुटुंब मर्यादेविणें चलता जर मोग आसा त्या कुटुंबांत स्वंत आदाय तें सोदिना हेरांच्या उपकाराक तें पावता जर मोग आसा कुटुंबांत उपकार जर उपकार केल्ले मनीस तुका उपकार करीत तर तें दवरिना तें मोतीन दवरिना बगार परत त्या मनशाक उपकार करूंक भायर सरता मोग आसल्या कुटुंबांत जर मोग आसा अन्याय पळोवन संतोश पावना तुज्या शेजाऱ्या कुटुंबांत अन्याय जाता आसतना वा बरें जालें म्हणून तूं सांगनाय तुज्या कुटुंबांत मोग आसा तर तूं ताका हेल्प करूंक वेताय जर मोग आसा सत जिखलेल्या वेळार तूं ताका सांगात दिताय ताच्या संभ्रमान तूं मेळटाय मोग सगळें सोंसून व्हरता कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवा पुरपुरनात मोगाची कुटाम जालें जाल्यार देवाक पुरपुरनात सगळें सोंसून व्हरतात सगळें सत मानता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता तर मोग कितें करूंक शकता म्हणून हें देवाचें उतार तुमकां सांगता जर तुज्या घरांत मोग आसा तर कसलीं फळां मेळटात मोगाचें न्हू देखून तेन्ना आमचें कुटुंब कितें जावं पावता भुमी वांयकूट आमी सर्ग सर्ग म्हणून दावाचें म्हणना सर्ग हांगासरच जाता मोग आसल्यार पुरो मोग आसल्यार तुजें कुटुंब सर्ग जावं पावता नातल्यार भुमी वांयकूट कुटुंब 3 पांयाच्या केदेलाक आमी सरी करयेत 3 पांयाच्या केदेलाक जर एक पांय तो गेलो तर वा 4 पांय एक पांय गेलो तर त्या केदेलाक मोलूच ना ते केदेल आमी गुजिरेक दिता त्याच प्रमाणे कुटुंबांत एक सांदो उणो जालो तर त्या कुटुंब वा तें कुटुंब येमकोण जावं पावता देखून कुटुंबांत हर एका सांद्याक मोल आसा तो ल्हान वा व्हडणें हर एका सांद्याक घोवाक मोल आसा बायलेक मोल आसा भुरग्यांक मोल आसा सगळ्यांक मोल आसा देखून म्हाका चड मान ताका चड मान म्हणना सगळ्यांक कुटुंबांत मोल आसा जर एक मोल ना तर कुटुंब गुजुरीक पावता येमकोण जावं पावता देखून आमचे कुटुंबांत खाण जेवण न्हेसना प्रास मोग चड आसच्या बरी पळोवया खाण आसा आमच्या कुटुंबांत न्हेसण आसा सक्कड आसा जर कुटुंबांत मोगूच ना तर साईन आसलो एलान सांव फ्रांसीस हावेला सांगल्या बरी सगळो संवसार जिखून ओत्मो होगडायलो तर कितें फायदो आमच्या कुटुंबांत सक्कडी आसून मोगूच ना तर कितें फायदो मोग म्हळ्यार एकामेका उलोवचें एकामेका हांसचें एकामेका कुमोग करचें हो जावन आसा मोगाचें न्हू आमी लग्ना बेसा वेळार हांगासर कितें भासिल्ली सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव सदांच तुका सांबाळून व्हरतालीं ही सांगल्ली बसवणी आमी आखेर मुसोर पाळतावंगी हीच बसवणी पाळीजे तर आमचे थंय 3 गूण आसा जाय मोग आसा जाय सोंसणीक आसा जाय सेवाय आसा जाय जर हे 3 गूण सांगाता मेळ्ळे तर ती बसवणी आखेर मुसोर उरता नंतर आमचें कुटुंब येमकोंड जावंक पावता देखून कुटुंबांत सौकर्य आसून सक्कड आसून सांदे एकामेका उलयनातल्यार कितें फायदो कुटुंब येमकोंड जावं पावता तर कुटुंबांत मोग आसूंक आमी कितें करया कांय व्हडलें करीचें म्हणना तिनंत संगत्यो त्या कुटुंबा म्हळ्यार शब्दांत आसा तुमी आयकला जावं की बरो
कुटां म्हळ्यार पयल्यान कुटुंबां म्हळ्यार एकामेकाक वेळ दिवचो, एकामेकाक वेळ दिवचो. वेळ म्हळ्यार घोव बायल्यांनी वेळ दिवचो, भुरग्यांनी वेळ दिवचो. घरांत कामच म्हणून कामाचो थंयच रावचें न्ही. बायलेनी जावं पुरो घोवांनी जावं पुरो सक्टांनी घरांत वेळार येवन कुटुंबा सांगात वेळ करचो. भुरगीं आशेतात एक घडी एकलो आलतार भुरगो हांव म्हज्या फिरगजींत सेवा करता आसतना ताची पप्पा मम्मी काम करता दोगांय एकलो. ताचें काले म्हणटात आमी ऑटो न्ही ड्रायवींग लायसन्स कार सोडचें तें काम आनी एक नर्स. सकाळीं उठून ती बिजी आसतात पूण हांव विचारलें त्या भुरग्याक तुका पप्पा मम्मीचो उडास येना गी. उडास येता खंय पूण कितें करचें कुटुंबा खातीर तांणी काम करूंक आसा म्हणून आमी कामांतच आसचें न्ही. बगार भुरग्यांक वेळ दिवंक आमी पळय ना तर भुरगीं पाड वाटेक वेतात. मोग खंय सर्गी मेळटा खंय मोग भुरग्यांनी सोदून वेचें जावं पुरो ड्रग्सान गी मोबायलान गी अशें हर संगतींनी ती सोदून वेता. देखून मोग दिवंक वेळ दिवंक आमी प्रयत्न करया. पयलें कुटुंबांत वेळ दिवंक. दुसरें कुटुंबांत एकामेका सेवा दिवंक, एकामेकाक कुमो करूं. कू आनी मू म्हळ्यार हांवें देखून एकामेकाक कू आनी टा. कू टाम टा म्हळ्यार टायम, कू म्हळ्यार कुमो करचें. एकामेकाक कुमोक ल्हान ल्हान कुमोक. घोव बायले कुमो करचें बायलेन घोवाक आनी तुमी दोगांयनी भुरग्याचे सांगाताय तांचे कितें ल्हान ल्हान सेवेंत कुमो करचें. असलें कुमो केल्यार मात्र कुटाम आमचें भुमी वांयकूट जावं पावता. आनी आख्रेक मागणें सांगाता मागचें. तुमी कन्नडांत एक सांगणी आयकलां पुरो ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ कशें कशें त्या लेक्चरान भुरग्यांक ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ बलविದೆ लेसन कशें शिकयलें. पयलीं एक बडी दिली भुरग्यांनी सुलाबायेन मोडली. मागीर बडयेची रासस दिली भुरग्यांनी बोडूंक जावना. पळया मोगाचें न्हू ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ बलविದೆ थंयसर कळटा. सांगाता मागल्यार कुटामके दाळे बळवंत आसता. कुटामके दाळे बळवंत आसता. खंयचीय पिडा येवं खंयचेय अनवार येवं कितेंय जावं कुटुंबाक कांय जायना. देखून सांगाता मागया कुटुंबांत मागणें आसा करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी तेन्ना आमचें कुटाम कितें जावं पावता तुमींत भुमी वांयकूट जावं पावता. देखून सर्ग जायचे जाल्यार आमी कितें करया 300 गूण मोग आनी इल्लो वेळ दिवया. वेळ दिवचो सांगाता काम करचें आनी मागणें म्हणचें. देखून हे 300 गूण आमच्या कुटुंबांत पाळले तर आमचें कुटामी भुमी वांयकूट जावं पावता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो असलें कुटाम करूंक वा असलें कुटुंबा खातीर कितें गूण आमी जाय जे आमी सांगले सोंसणीकाय आसा जे सेवा आसा जे मोग आसा जे असले 3 गूण आसूंक हे थोडो वेळ देवाचो आदार आमी मागया आनी आमचे कुटामी भुमी वांयकूट जावंक प्रयत्न करया. एक घडी बरदी बी घालून आमकां आमी देवाक समर्पण दिवया. एक समर्पणाचे मागणें हांव म्हणटलो ते म्हजे सांगाता तुमी म्हणचें बोवा पुरबायचें मागणें. देखून आमचें सगळें कुटाम जावं पुरो आमकां आमी देवाक समर्पण दिवया. सांगाता आमी म्हणया आमचो मोगकरच्या आमचो मोगकरच्या आमकां राखच्या आमकां बोगसूंच्या आमकां सोलोवच्या आमचेर पातयेवच्या जिव्या आनी करया देवा तुजे मुखार आमी सरपडतांव आमकां तूं पवित्र कर आमकां तूं नितळ कर आमकां तूं दादोशी कर
कर आमची कुटुंबा पावन कर आमची कुटुंबा पावन कर आमचे जिवीत नंदन कर आमचे जिवीत नंदन कर आमची फिरगज जिवाळ कर आमची पिरगस जिवाळ कर आमचो बवार्थ गुण कर आमचो बाबार्थ गुण कर आमचो दुबाव पयस कर आमचो दुबाव पयस कर जेजू आमच्या इश्टा जेजू आमच्या इश्टा जेजू आमच्या भावा जेजू आमच्या बाबा तुवें आमचे खातीर तुवें आमचे खातीर जीव दिलोय जीव दिलोय आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत सोडदोड सरदोड आनी बोगसाणे आनी बोगसाणे माया मोग माया मोग आनी भावार्थ आनी बाबार्थ तूं सडय तूं सडय आमच्या शेजारा संगी आमच्या शेजारा संगी आमचो संबंध सडय आमचो संबंध सडय आमचे कश्ट आनी पिडा शिडा आमचे कश्ट आनी पिडा शिडा हगे आनी राग हंती आनी राग हट आनी मोसोर आनी मोसर उपगुण आनी आळसाई उगणी आनी अडचणी तूं निवार गुनिवार आमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक भावा भयणीक भावा भयणींक आवय बापायक आवा बैपांक वडिलांक वडिलांक शिक्षकांक शिक्षकांक तुज्या जतनेन सांबाळ तुज्या जतनेन सांबाळ आमच्या विगारांक आमच्या विगाराक याजकांक याजकांक धर्मिकांक धर्मिकांक तुजो सांगातला भय तुजो सांगातला भय या गांवच्या लोकांचेर त्या लोकांचेर तुजो आशीर्वाद घाल तुजो आशीर्वाद घाल आमचे ते बरे गुण आमचे ते बरे गुण बरे मन बरे मन नितळ काळीज नितळ काळीज आसा कर आसा कर आमची कुटुंबा आमची कुटुंबा भाग्यवान जावं भाग्यवान जावं फिरगस कुटाम कुटाम जिवाळ जावं जिवाळ जावं आमची जिणी आमची जिणे देखी बरी जावं देखी बरी जावं आमचे सगळे आमचे सगळे तुका अर्पितांव तुका अर्पितां वंदन सोम्या वंदन सम्या प्रणाम धन्या प्रणाम धन्या नमान तुका नमान तुका अर्गां तुका अर्गां तुका वंदन तुका वंदन तुका आतां आमी एका गिता मुखांत्र सगळेंच ताका समर्पण दिवया सगळो जेजू तुका समर्पण दिता म्हळ्यार गिता मुखांत्र सगळें ताका समर्पण दिवया Soglo Gesù saborbitam Sădăcaca obsitam Sădăm smocăn tacer patium tacer tăiham cietam Sărbosam vitam Sărbosavnita Soglos maca Sărbondara Ham samarbita Sărbosavnita Sărbosavnita Soglos maca Sărbondara Ham samarbita Soglo Gesù समर्पिता ताच्या पाया सरपडता लौकिक कुशालय ससाणता काणगे सोम्या मागाता सर्व सामिता सर्व सामिता Soglos maca Sărbondara Ha samarbita Sărbosavnita Sărbosavnita Soglos maca Sărbondara Ha
समर्पिता. आता एक घडी बोर मौन रावो न्हू. तुम्ही कंच सकड विनवणी हांगासर हाडून आयल्यात. उगडासा काडया आनी ताचे समोर तुम्ही समर्पण दिया. सगळी तुमच्यो विनवण्यो. ताणें मला येया तुम्ही सोमेस कश्टांत येयल्यानो हांव तुमकां विश्व दितालो. आमचें जू तो हाळू करता. देखून आमच्यो सर्व विनवण्यो ताका समर्पण दिया. आमचे कश्ट सकट ताका समर्पण दिया. ते आशिर्वाद घेवं आयती जावन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता सष्टानमान करूया. पुर्विल्या त्या रूपाक बोतला नव्यो रिती आकार्या. सलमोन वेच्या अस्तद्वेश्या बाबाताचे भोळ देव्या. सशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीचा. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या अचिता. तुका थोगायच्या स्वेरीला समाजमी नावार्था. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. पासून सर्वय आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मनांत. उतार तें आयकून आमकां समर्पण पवित्र बलिदानांत. येया गव्यांसर एकाच चाळ्यान उल्हासून एक देवा. गीतां गाया आनी अर्गां दिवया ताणें केल्या सर्व उपकारां. येया गव्यांसर एका साळ्यान उल्हासून एक देवा. गीतां गाया आनी अर्गां दिवया
हाने केल्ल्या सर्व उपकारा बापूत पवित्रात्म्याच्या येतारां घडला परम संस्कार पातकामची वळखून जावया आमी तयार दैवी सर्गी जेवणां येया गवया चल एकाच साळ्यां उल्हास सुंदरी एक देवा गीतां गायान आनी खडगां पिवया हाने केल्ल्या सर्व उपकारा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत ह्या मिसाचे इरादे अशे आसात सान्वी ताच्या जल्म दिसाच्या संदर्भार अर्गां जावन दिता सुनीता विनोद पिरेरा कुटाम देवादीन जॉन डिकोस्ता हाच्या पयल्या वार्षिक मरणाच्या उडासाक मारिया कुटिन्नो पवित्र काळजावडो आल्बर्ट लिल्ली रोड्रिगास लग्ना जिविताची 40 वर्सां संपोवच्या वखदा अर्गां दितात फेरार घरच्या आल्मांवा पासोत चेल्सन रोड्रिगास पल्लडका ग्लॅडीस डिसोजा अर्गां जावन पक्षिगेरे मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आनी प्रत्येक जावन इस्कॉलाचो एन्युअल डे बऱ्या रितीन जाल्ल्याक जुवांव पावल दुसऱ्या मरीपात बरेपण मेळिल्ल्या खातीर तशेंच मोरयेक अर्गां दिवन मॉर्निंग स्टार स्कुलाची स्टाफां बचपे जेसिंता फेर्नांडीस गंजिमठ कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या संद्यां खातीर सविता फेर्नांडीस गंजिमठ लीना सिक्वेरा अर्गां जावन सा आंतोन वाडो जोविटा सिक्वेरा अर्गां जावन सा आंतोन वाडो प्रणय डिसोजा अर्गां जावन मंगळूर दुल्सीन फेर्नांडीस अर्गां जावन सा जुवांव पावल दुसरो वाडो आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागता आसतना पावसा वरवीं कोस्टोंच्या तामिळनाडूच्या लोकां खातीर विशेष रितीन आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाळ भावान आणि भयणीनो आमी आतां अद्वेंताच्या काळार आसा क्रिस्त येण्याक तयारी करन आसा देखून हो अद्वेंताचो काळ आम्हा सर्वांक आत्मीक रितीन तयारी करूंक आपोवणें दिता हाचे पयलें पुराय तराचें शुभ वार्ता तुमी आयकली फेस्ता मार्चांत आमाल पिवण्यांत तुमची अंतस्करणां तुमी धाड्डी करिनाकात तो वेळ केदाळ येतलो तो वेळ केदाळ तुमकां पास म्हणटलो कोणायकी कळीत ना पूण आमी सगळी आयती आसूंक आसा अंतस्करणाची आमी तयारी करन आयती आसूं क्रिस्ताच्या येण्याक आयती आसूंक आसा सांगात आयची दोनी वस्तू आम्हा सर्वांक आपोवण्या विशीं आम्हा सर्वांक देवान एक आपोवणें दिलां हांव ह्या जाग जाल्यार तुमी सगळी थोडी काजारी आसात थोडी आंवकारी बेसाचे सगळी एक बेस आसा त्या बेसा मुखांत ह्या शेतांत वावरूंक आमकां आपोवणें दिलां तर हें आपोवणें आमी खरेपणी पाळलां हांव गी जर पाळून हांव तर देवा लागचें बगसाणें मागोवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धोरणी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसोत घेवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसो आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया
महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सपोद्वेता देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिल वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बाबाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे मांडून घे इत्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तुम पवित्र एकलोच तुम ईश्वर एकलोच तुम परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवं भाग्यवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतलें ताच्या आमच्या मोगाळ सोडवंदराची वळख आमच्या काळजाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बोवाट दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो सांको वाडता तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो कुरोदेव तुजे समे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें आवयच्या कुशव्यान तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्माच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका वेंचलो हांवें म्हळें हा हा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हण कळना हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका जशें हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसां उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां देवाचें उतर हें देवाचें उतर Surpulsan सर्वेस्पराची विचित्रा खळया सर्पल्सान सर्वेस्पराची विचित्रा खळया सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया भूनिवाशानो सर्वेस्परा
सद्गीतां गाया परमेश्वरा हरसिया ताचे नाव वाकना सर्परसां सर्वेस्पराची विचित्रा कळया ताचे थारान दिसपडतें गाजया जाणांगा मोदें ताची महिमा परगड करा परसा ताची विस्मिता कळया सर्पजांक सर्वेस्पराची विचित्रा कळया पोरसा लोकांनो देवा नमस्कार करा पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून असिया ताच्या नावा पावो त्या गौरवा मान पागया सर्पजांक सर्वेस्पराची विचित्रा कळया सर्पजांक सर्वेस्पराची विचित्रा कळया उद्गारा उभी राहूया हालेलुया 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 वसानी सोमेस परजा सिकया म्हणटा सोमी आणि संसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे संगाता आसतलो हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या हाचे उपरांत सोमयान आनी 22 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसल्या त्या हर एक शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडलें तांकां तो सांगी लागलो पिकावळी तेस्त आसा पूण वावराडी थोडेस देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा वसा तुमी पूण सत्राय करा सुन्या वखटा मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं वरी नाकात वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावा नाकात खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान आशिल्लो मनीस थंयची येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें तें रावतलें नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें त्याच घरा तुमी रावा ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया कित्याक वावराड्याक ताची माजोरी फावो देखून घरा मेजी नाकात खंयच्याय शारांत तुमी रिकतात आनी लोक तुमकां येवकार दीस जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा तें आसलेल्या पिडेसांव गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं गावलां म्हणून तांकां सांगा पूण खंयच्याय शारांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जाय जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा आमच्या पांयाक लागलेली तुमच्या शाराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडता ते पूण
तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळ्ळी आसा ती काकुळती त्या शाराक मेळची ना. हाय तुमकां कोरोजिना, हाय तुमकां बेसायदा. कित्याक तुमचे मदें केल्ली ती असरिया तीर आनी शिदोर शारांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गुणे वस्तां न्हेसून आनी आंगाक गोबर पुसून आपली जिणी बदलतो. देखून सर्तेच्या दिसा तीर आनी शिदोनाच्या लोकांक तुमचे वरणी चड काकूळ लाभतली. आनी तूं कफरनांव, तूं कितें अंतराळाक सडटलें म्हूण चिंताय, पाताळाक तूं शेवटतलें. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता. जो कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. देव आपयता, देव आकारता, देव धाडटा. देव आपयता, देव आकारता, देव धाडटा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी नावार्दीक सुवार्ता परगटणाराची परब संभ्रमता. तो आसा सान फ्रांसीस सावेर. तो इंडियाचो सांतस म्हूण नांव वाडला. एक घडीभर ताच्या जिणयेचेर आमी नदर घाली तर ताची आशा कितें जावन आसली. एक नांवार्दीक तत्वशास्त्री जायजे, एक जाणटो जायजे, संवसारांत एक जाणटो जायजे आनी आपल्या गांवांत एक उंचलो हुद्दो आपणायजे म्हणून ताची आशा आसली. आनी त्या आशे खातीर तो खंयसर गेलो. पॅरिसांत एक नांवार्दीक युनिवर्सिटीन तो थंयसर दाखल जालो ताच्या उद्देशा खातीर. पूण कितें जालें, थंयसर ताच्या जिणयेक एक यू टर्न मेळ्ळें. कोणें यू टर्न दिलें? तें देवानच. कोणा मुखांत्र? सान इनास लॉयलाच्या उतरां मुखांत्र. सान इनास लॉयलाच्या उतरां मुखांत्र ताच्या जिणयेक एक यू टर्न मेळ्ळें. देवान ताका आपयलो. सान इनास लॉयला मुखांत्र देवान ताका आकारलो. कितें जाय जे ताचे तें कितें अवगूण आसात ते सगळे अवगूण काडून ताका कितें जाय आसलें खंयसर धाडूंक आसलें. आनी देखून ताच्या मुखांत्र तो कितें जालो? सान पावला बरी पवित्र सभेचो नांवार्दीक सुवार्ता परगटणार जालो. पळया मोगाचें न्हू, देवान ताका आपयलें, देवान ताका आकारलें आनी देवान ताका धाडलें. खंय जाय जें आसलो थंय देवान ताका धाडलें. ताचें मिसांव तें सान फ्रांसीस सावेराचें मिसांव न्ही, देवाचें मिसांव. देखून तो जाय आसलो, देवान ताका आपोवन आकारन देवान ताका धाडलें. आनी एन्सायच्या पयल्या वचपान ती आमी आयकता जेरेमिया प्रवादाचें पुस्तक. थंयसर आमी कितें पळयता? जेरेमियाचें आपोवणें. परत देवान ताका आपयलो. आवयच्या कुसव्यांत तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. पळया मोगाचें न्हू, पयलेंच देवान ताका विंचला. तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केला. तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केला आनी राष्ट्रा खातीर प्रवादीक असो हांवें तुका नेमला. पळया, देवान आपयलो. तो जावन येवना, देवान ताका आपयलो. पूण देवान ताका आकारलो. कितें केलें जेरेमियान? तक्षण तो आयलो गी ना मोगाचें न्हू, तक्षण येवना. जेरेमियान कितें केलें? त्या आपोवण्यान निराकार केलें. हांव येना म्हूण सांगलें. कशें? ताचे अवगूण ताणें मुखार दवरले. कितें म्हळें? सुरेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. आमी थोडे फावटी जावं पुरो एका पोजिशनार आसतना आमकां थोडे फावटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेळटात. इल्लो हाय रेस्पॉन्सिबिलिटी आमकांय बी दिसता. आमी थोडे फावटी आमचे अवगूण सांगता, म्हाका जायना कोण ना, म्हाका थंयसर वचूंक जायना. पूण जर तें देवान तुका दिलां तर तूं वच. देव तुका आकारता आनी देव तें करता. देवान तुका धाडचें. जेरेमियानी तशेंच ताचे अवगूण मुखार कसले अवगूण? देवा म्हाका उलोवंक कळना. देखून देवान कितें केलें? देवान ताचो अवगूण पळोवना. कितें केलें? देवान ताका आकारलें. कशें? ताचो हात ताणें मुखार हाडलो, ताच्या तोंडाक ताणें लायलो
आनी ताची उतरां ताणें ताच्या तोंडा भितर घालीं आनी अशें ताका आकारलें आनी ताका धाडलें खंयसर धाडलें ताका एका मिसावाक विंसरलें जुदा राजाचें मेळेंपण हुमटून काण नवेंपण बांदूं जुदा राजाचें मेळेंपण हुमटून काण नवें राज बांदूं आनी आयच्या शुभ वार्तेचेर आमी नदर घाली थंयसर असलें सलिसांव आमकां पळोवंक मेळटा सोमयान 22-27 जाणांक नेमले सोमयान नेमले परत देवाचें आपोवणें थंयसर आमी आयकलें पिकां वळ्या तेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पीक धनी लागे मागा पिकाचो धनी कोण देव देवाचें आपोवणें परत देवाचें आपोवणें देखूनच देवान ताच्या पुताक धाडलो ह्या संवसारी ह्या शेतांत वावरूंक आनी ताणें कितें केलें ताणें ताचें मिसांव केलें आतां तें मिसांव म्हूण धरून व्हरूंक परत ताका जण जाय आसलें परत ताणें 22-27 जाणांक आपयलें आतां तुमी ताका खंयसर तांकां आकारलें गे वयताना आकारलें ताचे परगट जिणये वेळार ते ताचे सांगातात आसले आनी तसल्यांक ताणें विंसलें 22-27 जाणांक आनी परत कितें केलें ताणें तांकां धाडलें ताचें मिसांव खंयसर धाडलें पळया थंयसर देवाच्या उतरांत आमकां ताची जाप मेळटा खंयसर आपूण वेसो आसलो आपूण वेसो देवाचें मिसांव तें आपूण वेसो आसलो त्या हर एका शाराक तो तांकां धाडटा तांचे तुका प्रमाणे तो धाडिना खंयसर आपूण वेसो आसलो थंयसर कळटा कोणाय आपयता जाल्यार तें ताचें मिसांव देखून ताका धाडचें म्हाका एक दीस एका पाद्र्यापान हांव सायाक विगार जावन आसतना एकलो पाद्र्याप म्हाका मेळ्ळो देखून ताणें म्हाका म्हळें हांव जर तेका फिरगजी आसां तर तें म्हाका ट्रान्सफर केल्लें जावं पुरो बिस्पान पूण ट्रान्सफर केल्लें देवानच जावं पुरो त्या फिरगजीक म्हजी गरज आसा कोण ना देखून कितले वर्सां हांव आसता तितल्या वर्सां देवान म्हाका धाडलां देखून कसलेंय खंयसरी आमी वेतांव जाल्यार तें देवाचें मिसांव देखून आपूण वेसो आसलो त्या हर एका शाराक तो तांकां धाडटा आनी कित्या खातीर धाडटा परत तेंच थंयसर मेळेपण आसलें तें नवेंपण नवें राज बांदून कसलें राज देवाचें राज तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आम्हा सर्वांकी ताच्या शेतांत आपयलां खंय केदाळ आपयलां पोवी स्नानांत ताच्या ह्या शेतांत वावरूंक आम्हा सर्वांक आपयलां आनी आकारलां कशें एक आपोवणें दिवन हांव एक याजाक जाल्यार तुमी 1000 जोडें पावकारी त्या आपोवण्या मुखांत ताणें आमकां आकारलां आनी ताणें आमकां धाडलां एक तें आपोवणें दिवन ताणें आमकां धाडलां ताच्या शेतांत वावरूंक तर आमचें काम कितें नवें राज देवाचें राज हांगासर बांदूंक वा स्थापन करूंक वा प्रसार करूंक आतां तें राज स्थापन करीचें जाल्यार प्रसार करीचें जाल्यार पयलें आमचें तें तसलें गूण आसा जें तें देवाचें राज म्हळ्यार कसलें थंयसर शांत समाधान आसा काकुळट आसा बरे गूण असले गूण पयलें आमचें तें आसा जंय आनी जर आमचें तें आसा तर ऑटोमॅटीक रुपांतर घडताच तुमी आयकलां पुरो कन्नड सांगणी हाणी कुडिदरे हाडला जर एकलो बदललो तर आनी एकलो खंडी जावन बदलता आमकां पळोवंक देखून आमचें तें तसलें गूण आसा जंय उपरांत संवसार रुपांतर देखून आमचें तें तसलें गूण आसून संवसार रुपांतर जाता म्हळ्यार जायना पयलीं आमी बदला जंय मागीर हेरां खंडीत बदलातात तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो असलें देवाच्या राजाक सहज जालें गूण आमचें तें आमी बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागोवन घेवया खोये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करी बापा हुंड्या बायणा संगी भेटैता ही देणी मांडून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचें नंदन कर स्वीकार
कर बापा खाणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिनभर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सरस्वती म्हणून घेवन देवा सर मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत खुर्सार मरोन पुना जिवान जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भाग्यवान फ्रांसिसान माप मेजाप नासतना आपलो जीव करसिलो लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणयेचे सालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो फ्रांसीस हांवें तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब सांभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस करतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या होय बाबा होन सर्गी तुका जय होन सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय होन सर्गी तुका जय होन सर्गी तुका जय बापा कोरस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या अपवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्मरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
बाबर तसो गुट परगटुया. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही रेटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पर्सजळीत मुखामोळ पळय फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन फ्रांसीस सावेर, बागेवन जुआंव पाऊल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापास तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे परवशनांत रेखतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हज्या भितूंतल्यान म्हाका पवना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली.
आमच्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या विडरान राव सदांच आमच्या काळजात ये वेगी ये आमच्या विडरान राव सदांच आमच्या काळजात जिविताचें कांतो आत्म्याचें पोशंतो आत्मो आमचो वर्ताय दैवी जीवन तुझें खान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझें खान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या विडारान राव सदांच आमच्या काळजान ये वेगी ये आमच्या विडारान राव सदांच आमच्या काळजान प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा भाग्यवान फ्रांसिसाच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटय ताचे आसले उर्बेवान धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्याक तुवें बसयलेलें तें इनाम जोडूंक पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. तबसीक आशिर्वाद पसो तुमची तकली बागोवया. भाग्यवंत अवकार मरी सोपूस जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच आमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अवकार मोरये उद्देशी जिविताच्या रचनाक आमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज अवकार मोरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश करीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या अवकार मायेचे मजती ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आसो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दुसऱ्या वंदिता सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोवऱ्या घोड्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां भाग्यवान सुवा पावल दुसऱ्या वंदिता सरभक्तीन तुका सारक्या भोऱ्या घोड्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली चडवणेची महिमा शिकयली कुर्सा सोग जिये जिवितान इंडाक तुज्या
दिली व्हड मेलपाक मागेवून सुवाव पावल दुसऱ्या वंदिता सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां सर्गीच्या बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आमा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो चियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सारतावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूं एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबा मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नाबी मोगाच्या न्हू जुवांव पावल दुसऱ्याच्या ह्या पुंतळाक आमी आयल्या फाटल्या 10 वर्सांनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायतें बरेंपण ह्या महान संता मुखांतर जालां तें आमी मानून घेत आसतना ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया दोळ्यांची भलायकी बरी जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत एका भयणीन फाटल्या 10 वर्सांनी हांगासर कळनासतना नोवेन करूंक तिका फावो जाल्ल्याक देवाक विशेष रितीन अर्गां दिल्यांत एक घडी बोर आमी मावून रावया ह्या महान संता मुखांतर देवान केल्लें बरेंपण नियाळन देवाक आमी अर्गां दिवया बो काकुळदारा बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिताव तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिताव ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचताव ताचे बरी बागेवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागताव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या ये बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा राजी संतान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येताव क्रिस्ता सारकी जिणी जियोवंक आमकां गुमो कर तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुडसायल्ल्या जेजू थंय आमची दीस उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटो आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू साबार इरादे घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या साबार जाणांनी हांगासर तांच्या इराद्यां खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला हे सगळे इरादे आयच्या दिसा जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत आमी समर्पून दिवया ह्या इराद्यां खातीर तोच आमचो महान संत जेजू लागीं विनाती करून दी म्हूण मागता आसतना आमच्या इराद्यां खातीर विशेष रितीन आज आमी मागया एकल्याक बरो जिणये सांगाती फावो जावच्याक कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक परिक्षेन जैत मेळच्याक त्या जाणांनी कॅन्सरान कश्टोवच्या एका भयणीक बरी भलायकी कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक त्या जाणांनी काजार बऱ्या रितीन जावंक पेंकटाची दूख उणी जावंक गोमटी दूख आनी पाय दूख गूण जावंक रागारसच्या भावान राग सोडून बेगीनच राजी जावंक 4th स्टेज कॅन्सर आसच्या एका भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक एका भावाक IELTC एग्जाम अंत बरें फलितांश फावो जावंक दुवेक उलोवंक सुडाळ जावच्याक एका चरक्या भुरग्याक स्किन एलर्जी जावन बरेंपण मेळोवंक चेडवाचें लग्न बऱ्या रितीन जावंक पुताक बरी भलायकी वायट सवयांत जावन सुटका मेळोवंक बऱ्यो सैरिक्यो फावो जावच्याक 11 जाणांनी मागलां भावाक बरी भलायकी ऑस्ट्रेलियाची विजा बेगीन फावो जावंक दुबय विजिटींग विजाचेर गेल्ल्या एका चलयेक बरें काम लाबोवंक ह्या हप्त्यान जावची इंटरव्यू बरी जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड आताक मेळोवंक पुताक बरें काम चलयांक बरीं कामां मेळोवंक इंटरव्यू जाल्ल्या एका चलयाक बेगीनच एम्प्लॉयमेंट विजा मेळोवंक एका भयणीची पिडा गूण जावंक भायर दिल्ले पयशे बेगीनच पाटी मेळोवंक जाग्याच्या वेव्हारांत जैत लाबोवंक
पुताक डिप्रेशनांत बरेंपण मेळोवंक, भायर पडल्ली मुदी मेळोवंक, पुताक युनियन बँकाच्या परिक्षेन पास जावन बरें काम मेळोवंक, 3 वर्सांच्या भुरग्याचें अट्ट उणें जावंक आनी कावजेणी उणी जावंक, भायल्या गांवांत कोस्टोच्या एका चलयेक बरेंपण आनी बरें काम मेळोवंक, दुवेची एलर्जी गूण जावंक, कोंकली गूण जावंक, एकल्यान आमाल पियोणें सोडूंक, भायल्या गांवांत काम करचे एकल्याक वेळार सांबाळ मेळोवंक, कुटुंबांतल्या सर संद्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां, सिस्टर सेलिनाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, तशेंच एक घडी बोर आमच्याच वैयक्तीक इरादे उडासा काडया, जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान समर्पिया आनी देवाचो आदार मागया. विशेष रितीन आमी मागया वाऱ्या वादळाक लागून, पावसाक लागून कोस्टोच्या तामिळनाडूच्या सर लोकां खातीर जायत्या जाणांनी तांचे गरजागे वगडायल्यात, मोगाच्यांक वगडायलां आनी साबार लोक निराश्रीत जाला. आमचो जुवांव पावल दुसरो ह्या लोकां खातीर विनंती करूं दी म्हूण मागता आसतना आयच्या दिसा जावचो बेस्पाचो संभ्रम फाल्यां सर जावचें. सांजुजेक समर्पिल्ल्या पाचपे बिरगजेचें फेस्त बऱ्या रितीन जावच्या खातीर आमी मागया आनी मुखल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी जावंक आसली बरी फाल्ली बऱ्या रितीन अडकळी नासतना जावच्या खातीर विशेष रितीन आमी मागया. तूं आमकां भाव येवकरिस्त आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां सगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकडूंक आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पिडेसांचेर आशिर्वाद. सोम्याचे नावी आमचो आदार, सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफा संसार सर्व तराच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणें सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवान चिन्ये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या पर्जेन बगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे उणें उणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतल्यान वारांतले आमकां निवार. आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आशिर्वादा पासून आमची तकली भाग्यवान सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटान ते तुमी सुटोवं. ताची देख घेवं आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावं तुमकां घटाय मेळोवं. आलतारी सुमान तुका फावो जालो म्हूण सगळी पवी सभा संतोश बरीत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस ताच्या सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरान ससनीक संतोश भोगूंक तुमी फावो जावं. आनी सर पदवेदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी सदांच तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू आईच्या ह्या बागी दिसा अर्थाभरीत आराधन सोलोन व्हरून पवित्र येवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवन कुटुंबा जिविता विशांत आराधना वेळार आमकां जोगती शिकोवण दिवन एका कुटुंबांत मोग सेवा आनी सोंसणीकाय आसल्यार आमचें कुटुंब भुमी वांयकूट जाता म्हणलो भोव अपुर्बायचो संदेश दिवन
देवाच्या उतराचो नियाळ दिवन सान फ्रांसीस सावेरा बरी आमची जिणी देवाच्या उतराचेर मांडून हाडूंक प्रेरण जावंक आमकां शिकवण दिल्ल्या मनादीक बाब प्रदीप रोड्रिगास सायक विगार सा विशेन पेरार पिर्गज वालेन्शिया आमच्या स्वाराड्याचे ते याजाक लक्षिल्ल्या पेरार पिर्गजीचे 6 म्हयने आदीं तांकां याजाकी दिक्षा फावो जाल्ली आनी ते 6 जण आशिल्ले ह्याक पोटी याजाक दिक्षा मेळचे ते 1 जण आशिल्ले आनी तांकां हांवें रेतीरी दिल्ली म्हाका व्हरतो संतोष आज प्रदीप आमच्या पुंतळाक येवन हे पवित्र मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलां भोव देणी हांव याजाक आयच्या दिसा आमकां कळ्ळें गुंडायेची ताची शिकोवण आनी एक देवोत याजाक सादो आनी हर एकल्याक जेजूस थंय आकर्शीत करचें व्यक्तित्व बाब प्रदीप थंय आसा हांगासर तांचो वेळ आमचे खातीर दिल्ल्याक आमचे खातीर मागिल्ल्याक आमची कुटुंबां बरीं जावंक प्रेरण दिल्ल्याक तांचो हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवान उपकार बावडटां आनी तांच्या मुखल्या याजाकी जिविताक सर बरें मागतां देव बरें करूं फादर आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवणाक आदार दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती आमी वांटतेल्या आयच्या दिसा हांगासर आमकां जेवण वदाकसून दिलां सान्वी विनेश पिरेरा पेरमुदे सान्वी ताच्या जल्म दिसाच्या संदर्भार तांचो आनी तांच्या कुटुंबादारांचो आमी उपकार बावडटा आनी सान्वीक हॅपी बर्थडे म्हणटा तशेंच आयच्या दिसा मुर्दोम दिवन आमकां आदार दिला मारिया कुटिन्नो पवित्र काळजा वाडो आल्बर्ट लिल्ली रोड्रिगास फेरार चेल्सन रोड्रिगास पालाडका ग्लॅडीस डिसोजा पक्षिकेरे मॉर्निंग स्टाराची स्टाफां हांगासर आसात जाल्यार बचपे जेसिंता फेर्नांडीस गंजीमठ सविता फेर्नांडीस गंजीमठ लीना सिक्वेरा सा आंतोनवाडो जोविटा सिक्वेरा सा आंतोनवाडो प्रणय डिसोजा मंगळूर दुल्सीन फेर्नांडीस सा जुआंव पावल दुसरो वाडो सुनीता विनोद पिरेरा पेरमुदे सुमेशांक देव बरें करूं मुर्दोमाच्या वाती वांटिल्ल्या मनादीक बाब प्रदीप तुमकांय देव बरें करूं आनी आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले हांव सर्गींच्या भोवमगाळ बापा हो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां आनी सांगात आमा सर्वांक हो थोडो वेळ तुज्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक तुजो सांगात भोगोवंक हर एक रितीनी अवघडांतलें बरें भलायकी तुवें दिलाय सर्वांतलें तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता हांगासर आयिल्ल्या आमा सर्वांक जेवणाची वेवस्था केल्या आसता त्या जेवणाचेर तुजो दाराळ आशिर्वाद घाल आनी सांगातच हें जेवण स्पॉन्सर केल्ल्यांचेर आनी जेवण जेवच्या आमा सर्वांचेर तुजें आशिर्वाद घाल हें जेवण आमा सर्वांक कुडी आत्म्याक बरी भलायकी दिवं आनी सांगातच आमचें तें आसलो मोग आनी एकवट वाडोवंक तें आदार दिवं हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन Bonzubão ao dusro Santo आधुनिक काळांतलो तरणाट्याक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्याक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो श्रेष्ठ कोणी पवित्र बेसो क्रिस्ता दर उगडंक फुलो दिल्लो युकरिस्तांचो मोग शिकयलो भक्तुंबाक घेवन मरयेसो श्रेष्ठ कोणी पवित्र बेसो क्रिस्ता दर उगडंक फुलो दिल्लो युकरिस्तांचो मोग शिकयलो
भक्तम बागेवन मरियेसो बागेवन सुवाम पावदुसरो सांतून आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं वापरपायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यांक तूं वापरपायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोर्या आशीर्वाद देव आमकां भगवंत सुवाम पावल दुसऱ्या भगवंत सचे कुवेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे पवित्र नवे आमेन.